we accept it. But then we have asked CM to give us some time. But against court, how can you? No, we have asked CM to give us some time. Acha. So CM will move to the court. Acha. CM has to move the court. That means today's demolition is. It may be carried out, may not be carried out. I cannot say. It is for the officer. I had a meeting. I just requested them so to consider the case because it's a question of their livelihood, whole of Agonda area. So we have pleaded with them. So they are waiting for collector to come. So we are waiting for collector also. Collector is on the way. He will come now another 15-20 minutes. Okay. Okay? But we will cooperate. We are cooperating with the orders. That is important. We are not against the order. We are cooperating with the orders of the court. फोटो किती डिस्कशन जालें आतां येता डिस्कशन किती डिस्कशन मला सकाळची वचपाचें आशिल्लें थंय हय डेमोलिशन मागीर कितें जालें कितें आतां सकाळच्यान तुमी मिटींग घेत आसात आमी कितें जालें तें तरी सांगा ती न्हू कलेक्टर येवपाचो आसा न्हू सो त्या खातीर आमी मातशे रावल्यात ऑर्डर CR जेडान ते हे इम्प्लिमेंट करपाची कलेक्टराचे अच्छा नाही पूण तुमी CR जेडान पळय तांकां काही लोकांक एनओसी दिल्ली आसा हाजे पयलें ती हातूंत आयल्या ती म्हणजे एनओसी दिवन सुद्दां जेणे कोणें थोडेशें वायलेशन केल्लें आसा कितें आसा जर जाय सो ते नोट जाल्लें आसा आनी तेका लागून जर तितलें काडून उडोवचें पडटा आमकां डेफिनेटली इट हॅज टू पूण टर्टल प्रिजर्वेशना खातीर जो पर्टिक्युलर लँड एक्वायर केल्ली आसा पळय हय ती सोडून तुम्ही सगळेच खंय किनारपट्टीत तुम्ही हे केला टर्टल सर तुम्ही 17 आमकां तुम्ही हें दिल्लें आसा हांकां आगून तांकां फॉरेस्टाची हें आसा कितें ना आसा की ना कितें तें 17 तुम्ही परमिशन दिल्लें आसा सियाजटन जेसी मागीर हय ताका फॉरेस्ट आनीक हेर जे पळय 17 काय 70 17 सो अशें आमच्या नॉलेजा प्रमाणे आमकां सांगला की 17 तुम्ही सियाजटन हें दिल्लें आसा सो ती तुम्ही डेमोलिश करतले आयज आतां सांगलें न्ही तुका जेका एनओसी दिल्ल्यो आसा हय. आनी जर तेणी थोडेशें Violation वायलेशन केल्लें केलां. आसा केल्लें जाल्यार डेफिनेटली इट हॅज टू गो बिकॉज आमी ते वायलेशना प्रमाणे ते एनओसी दिवंक ना वी हॅव गिवन एज पर आवर स्पेसिफिकेशन वीच डज नॉट वायोलेट द एनवायरमेंटल रुल्स सो तेणी जर तेतून केल्लें आसा डेफिनेटली इट हॅज एप्लिकेंट्स आय मीन 64 हें आसा पूण तेतून आमकां व्हेरीफाय करचें पडटलें देर आर विथआउट एनओसीज आर देर विथ एनओसीज बट विथ सम वायलेशन वीच इज बीन पॉयंटेड आउट सम तें खरेंच वायलेशन आसा रेलिवेंट आसा कितें आसा दॅट वील हॅव टू